अरुण बाबा एक तुमचो हांगासर टॅक्सी कावंटर मोठा म्हणून तुमी जमा जाल्ले आसा सो कितें एक्झॅक्टली सो कितें आसा हय कितें जालां आमकां रेल्वेन परमिशन दिली, रेल्वेन जागा दिली, रेल्वेन प्लान दिलो, नोटिफाय केलें आनी सगळे आमकां माफ करून दिलें. आमी एज पर तेंच्या नोटिफिकेशन आमी कावंटर बांदलो. आयज हो कावंटर मोडपाक मेन रेल्वे रिएक्ट जाले. तेन्ना आमकां नोटीस आयली तेन्ना आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेले. श्रीपाद भाऊन हें इनॉग्रेशन केलें आनी श्रीपाद भाऊन आमकां उतर दिलें की हो कावंटर कसो हांगालो हाडचो ना म्हणून. पण आयज पळयता जाल्यार कावंटराची परिस्थिती बिगड जाल्ली आहा. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें फुडें? आमी भाऊक 2 फावटी फोन केले, भाऊन आमकां उतर दिलें जर कावंटर आहा जाल्यार ताका जबाबदार आपूं म्हणून. पण आयज भाऊ हेजो व्हडलो युनियन मिनिस्टर आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले. आमदारान आमकां सांगलें हें सगळें भाऊ कडेन आमकां भाऊ कडेन वचून सांगना फुडें आमकां सांगलें सीएमा कडेन म्हणून. हे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा बरें काम करता, पण आमच्या आयज हेजे व्हडले प्रिपेड टॅक्सी आसा. आयज ट्युरिस्ट इतलो टॅक्सी आहा तो तळमळ टॅक्सी लागून आनी आमकां पळयता जाल्यार खंय प्रिपेड टॅक्सी कावंटर कितें जाल्यार काय माहीत जाता. तर आमी तांकां आतां कितें म्हणून सांगपाचें? आनी वयर कित्याक हाडलो कावंटर? तेंच्यान कावंटर हाडलो कित्याक एक हँडिकॅप आसूं जावं आनी कितें आसूं तांकां बरी सर्वीस ना म्हणून आमी हांगा कावंटर वयर दिल्लो. आनी आयज तेंच्यांनी जी नोटिफिकेशन दिवच्या कांयच दिवंक ना. रातचे 12 एका गेले आनी हांगा सगळें सील मारलें तेंच्यांनी. हें कशें कितें मारलें तें कळना. म्हणून आमी श्रीपाद भाऊ सकाळीं आमी नांवाक फोन केलो. भाऊन सांगलें म्हाका टायम दे, आपूण हेचेर विचार करता म्हणून. तेंच्यांनी आमी तांकां 2 दिसांची तेंच्या मुदत मागली. तरी आसता दिन आसता तेंच्यांनी एका कावंटर मोडपाक स्टार्ट केलें. आतां हेच्या फुडें आतां कितें करपाचें आमी आतां रस्त्यार बाबाच्या खंय पावचे ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. आमी तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आहा, एवरी वर्साक आमी तेंच्या कडेन 2 लाख फारीक करता तेंच्या 1 रुपया चुकय नासतना. आनी आयज आमकां रस्त्यार उडोवपाची ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. आमदार माने म्हणटा तुमी खासदारा कडेन, आमी खासदारा कडेन वचून गेले नाजाल्यार आपूण तुमच्या वांगडा येता आनी आपूण तुमच्या डिस्कस गेट टुगेदर पयशे म्हणल्यार तें कांयच उलोवंक ना. आमदाराक हे आमच्या थिवीर कांयच पडलेलें ना. आमदाराक खरें पडलेलें मानस जाल्यार तो आमच्या कडेन येतलो आसलो. आमी तेजेर आमकां आपयतलो खंय तरी या म्हणून आपूण घेवन वयता म्हणून भाऊ कडेन. आमी तेच्या कडेन गेल्ले आनी सांगलें ना हे सगळे भाऊ कडेन सांगलें आमकां चला म्हणून सांगलें. आमदारान कांयच हेजें सपोर्ट करूंक म्हणून आनी आजून ताका करूंकय ना खबर. आमी ताका हें इन्विटेशन ताका दिल्लें इनॉग्रेशन म्हणून तो इनॉग्रेशन आयज सुद्दां फोन केल्लो आमी आयज सुद्दां ताका फोन केला. पयशे फारीक केले ताका. आतां पयशे कोण दितलो कावंटराचे? ही परिस्थिती आतां आमची जाल्ली आहा. आनी खंय वचपाचें आमी आतां? जेन्ना तुमी एमएलए कडेन गेले. एमएलए आमकां सांगलें कितें श्रीपाद भाऊ कडेन. भाऊन आमकां उतर दिलें तूं आपूण हो कावंटर कसोच म्हणून दिवचो ना म्हणून. पण आतां ही परिस्थिती बिगड जाली आहा. आतां कितें करपाचें? जेन्ना हो कावंटर तुमी हांगासर बांदलेलो तेन्ना रेल्वेजानूच तुमकां परमिशन हय आमकां आमी परमिशन दिलें, प्लान दिलें, सगळें एप्रूवल केलें, बांदा म्हणून मार्किंग करून दिलें आनी आयज ते येवन मोडटात. म्हणजे एक सांगनासतना आमकां तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आनी सगळें उडयलां. आतां जेन्ना रेल्वे ऑथॉरिटीजां कडेन उलयले तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की तुमकां ऑलरेडी सकयल जागो अलॉट केला, प्लस तुमकां तेंच्यांनी लेटरूय इश्यू केल्लो. बरोबर हांव मान्य करता, लेटर दिला पण तेजेर तुमी सर्वे करा बाबा तो पॉसिबल आहा वो ना. तो कावंटर पयलीं पळयात मरे वचोन ट्युरिस्टांची वाट कशी एक्झॅक्ट तेंची वाट हेवटेन आहा जाल्यार त्या वटेन कसो लोक वयतलो. पयलीं तुमी एक्झॅक्ट पण तुमचे खंय ते दाखय मरे तेंच्या वचपाची पण परिस्थिती बिगड आहा थंयसर. तुमी रेल्वे ऑथॉरिटीजाच्या नदरेन हाडलेले सगळे? आमी रेल्वे तेंच्या श्रीपाद भाऊन सांगलें गेले गेट टुगेदर आमी मिटींग मागोया. भाऊन आमकां सांगलें आपूण तांकां 3 फावटी आपयले जाल्यार एक दिसा ते ना आमकां 3 फावटी तांकां आपयले गेट टुगेदर मिटींग घेवया हेचेर डिस्कस करया म्हणून. पण हेचेर कांयच विचार केलो ना तेंच्यान. रातचे 12 एका गेले आनी सगळें मोडून करून उडयलें आनी आतां ताका मोडून करून उडयता. पूण मिटींग तुमची केन्नाच जावंक ना? आमी केन्ना सांगना. आमी भाऊचे विश्वासार दवरले की भाऊ आमकां आपयताले आनी तांकां आपयताले आनी गेट टुगेदर आमी सॉल्व करतले म्हणून. हेतून खंय तरी तुमचो नॉर्थ गोवा MP फेल जाला अशें म्हणपाक हय म्हाका अशें जाल्यार न्हू. भाऊ हेजो व्हडलो युनियन मिनिस्टर जर तेंच्यांनी सारको फालतू मनीस केलो जाल्यार आमचे आनी कितें उरलां तर. रेल्वे मिनिस्टर कांय सगळे भाऊचे सगळे हातीन नासले. ते तानावडे आहा तेचे सगळे हातीन नासले. आतां करपाचें म्हणून कितें आमी आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां कितें आतां आमकां रस्ता आतां पळय आतां तेंच्या आतां आमी परत भाऊ कडेन वयतले, परत आमचे खासदारा कडेन वयतले. तेजे विचार कितें आहा तो कळटलो आमकां. नाजाल्यार तुमी कावंटर खंय बांद जाल्यार आमकां कावंटर आनी कितें आहा नाल्यार आमी रस्त्यार खंय पडटले. तो आमकां कावंटर दिला न्हू, तो आमचो कावंटर आमकां पॉसिबलूच ना आमकां भाडी जातली म्हणून. आमची भाडी हांगासर ड्रॉपिंग कोण येता न्हू ते घेवन वयतले. कित्याक आमी वयर आतां कोणूच नासतले, आमी आसतले सकयल आनी आमचो कावंटर मॅन आहा तो सकयल बसतलो. आनी ती एरिया अशी आसा की ती एरियेन थंय कस्टमर पावच शकना. आमच्यो गाडयो आसतल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो एम्प्टीच उरतल्यो आनी हांगासर कोण ड्रॉपिंगाक येता न्हू ते भाडे घेवन वयतले. तशेंच आमचे गांवांतले टॅक्सीकार आसा न्हू ते आपले सकयल रावतात न्हू ते वयर येतले आनी आमची भाडी घेवन वयता. अशें म्हणून ते केन्नाय तरी आमची गाडयो सोंपले खंय येता आनी ती भाडी घेवन वयतात. तशेंच आतां हें तेचें चालू उरतलें. आमी आतां पयशे रेल्वेक भरून 2 लाख वर्साक भरतात न्हू ते भरून आमचे कडेन आतां फुडें आमचें अर्निंग जातलें काय ना ते पासून आमकां डिफिकल्ट आसा. हे खातीर आमी आमच्या सरकारा कडेन आतां
तेन्ना पासून आमी म्हटलेले जेन्ना हे प्रॉब्लेम जाताले तेन्ना की सरकारान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. आतां आमी कितले जाणां कडेन धांव घेतली पूण कोणूच आमकां सपोर्ट केले ना. आयज इन्फॉर्म केले, आमी इन्फॉर्म पासून केले आमच्या खासदाराक सदानंद शेख कानावडे, तेणी पासून तेका पासून सांगले. तो म्हणटा आमी तुमी 4 दीस पयलीं येवंक जाय आसले. पण आतां हे कशें म्हणून आतां कितेंच आमकां कळना. आम्ही फाल्यां मोडटा म्हणून ते तेंच्यानी नोटीस दिवंक ना. फक्त तेंच्यानी रातच्या 12-1 हाडून चिपकले तेंच्यांनी नोटीस. आनी आतां सांजचे पळयल्यार समती एक्शन. नोटीस केन्ना सर्व केल्ली? नोटीस सर्व करूंकूच ना आमकां. तेंच्यांनी हाडून दाराक चिपकले. पूण ऑथॉरिटीज म्हणटा तुमकां लेटर बिटर केल्लें म्हणटा ना. जाले आनी आमकां सांगताले कितें तेंच्यांनी रिप्लाय दिलो तेंकां. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें आमी तुमचे कडेन सगळे जाण बसोन आमचो खासदाराक घेवन आमच्या CM आमच्या मिनिस्टराक घेवन आमी तुमचे कडेन डिस्कस करतले. आमी डिस्कस करूनच आमकां सांगलें तेंच्यांनी स्टेप घेवया म्हणून. पूण ते स्टेप घेवपाक तेंच्यांनी आजून पासून कांय हें करूंक ना. आमकां नोटिशी धाडल्यो, आमी तांकां रिप्लाय केल्या. त्या नोटिशीक आमी रिप्लाय केल्या तांकां की आमकां हें तुमचें मान्य ना म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमकां एकी कडेन बसोन डिस्कस करता. डिस्कस करच्या पयलीं हे तेंच्यांनी रातचे आमचें डिसिजन आतां घेतला तेंच्यांनी.